2017 भाजपचे सरकार, काँग्रेसीचे आमदार फुटून भाजपान येतात आणि हो तोच काळ. अशा वेळार अशी एक पार्टी गोंयांत निर्माण जाता, ती फेसबूक आनी सोशल मिडियाचेर उजो म्हणीत गोंयभर पसरता. सोशल मिडियाचेर गोंयचे ज्वलंत इश्यू घेवन तरणाट्यांच्या काळजात एक आपलो जागो तयार करता. उजो करीत पुराय गोंयान आनी पुराय गोंयच्या तरणाट्यांक एक नवी आशेची किरण दाखयता. मूळ गोंयकारांक पुराय आपलो हक्क मेळचो म्हणून ही संघटना झुजता. परराज्यांतल्या लोकांनी येवन हांगासर धंदे वेवसाय नोकऱ्यो गोंयकारांच्यो खाल्ल्यो असो हो मुद्दो घेवन वयर सरता. परराज्यांतल्या लोकांनी येवन गोंयांत चलिल्ली बेकायदेशीर कामां हाजेर सोशल मिडियाचेर दाखोवन सरकाराक जाग हाडपाचो प्रयत्न करता. हिल कटिंग, कोळशाचो इश्यू, डबल ट्रॅकिंग जावं प्रत्येक चलपी गोंयभर IITचो इश्यू आसूं, हे सगळे मुद्दे घेवन गोंयकारांक जागृत करता. ह्या संघटनेकडून खुबशीं प्रोटेस्टां पळोवपाक मेळ्ळी सरकारा आड. अशी ही पार्टी RG म्हणल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्स. ताच्या उपरांत 2019 येता खुबशे संघटीत आशिल्ले हेंचे कार्यकर्ते जे क्रांतिकारी म्हणटाले एक करून ही संघटना सोडपाक लागले, कारण कोणाकूच कांयच कळूंक ना. पूण तरी लेगीत 2022 आयले आनी इलेक्शनाचो वेळ. अशा वेळार तांच्यांनी एक पार्टी निर्माण केली, ती म्हळ्यार RGP आनी सिंबॉल मेळ्ळें फुटबॉल. आनी पयल्याच खेपेर तांच्यांनी इलेक्शनाक आपले एक सीट हाडून दिले. ते जावन आसा विरेश बोरगांव सांत आंद्री मतदारसंघातून. विधानसभा आसूं जावं गोंयभर आसूं, तेंच्या आमदारान खुबशे इश्यू लोकांच्या हातान हाताळ्ळे. विधानसभा गाजयली, पूण ते आपली पार्टी संघटीत करूंक शकूंक ना. जे तेंची मोठमोठे लिडर आशिल्ले ते एक करून परत एकदा वेगळे जावपाक लागले. ज्या मनशान येदी व्हडली क्रांती केली तो मनीस मनोज परब. आनी 2025 पावता एक मनीस ताचो साथ सोडपाक लागलो. एके वेळार इलेक्शनाक 1 लाख म्हळ्यार 10% वोट शेड घेवन लोकांच्या मनान घर करपी ही पार्टी आयज खंय तरी वेगळे दिशेन वचपाक लागलेली आसात. जी पार्टी फेसबुकार सून आयली आनी आयज हेच पार्टीचे फेसबुकार जे आसा ते वॉर चाललेले आसात. ज्या भुरग्यांनी येदी व्हडलो एक संघटना घडयली, त्याच भुरग्यांनी आयज भुरगेपणा करून ही पार्टी सोंपयली. आता गोंयभरांतले लोक जे आसात हे पार्टी कडेन 2027 कितें जातले हे पळोवपाक लक्ष केंद्रीत केल्ले आसात.